काँग्रेस पक्षान अजून मेरेन लोकसभा वेंचणुके खातीरचो उमेदवार जाहीर करूंक ना। दक्षिण गोंय खूब व्हडलें आसा, देखून ताणें बऱ्या उमेदवाराक वेंचून काडूंक जाय अशें मत फांतोडेचो आमदार विजय सरदेसायान परगटायला। फांतोडेन वचत थंय आरजी पक्षान लोकसभा वेंचणुकेच्या उमेदवाराचे पोस्टर लायल्यात ते काडचे ना तर आपूण कागाळ दाखल करतलो अशी शिटकावणी ताणें दिला। पळोवया मरे काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट कोण आसतलो ते आमी पळोवंक जाय न्ही। सो कॅन्डिडेट बरो आसूंक जाय, अलायन्स जावप हें बरें आनी लोकांचें जें कितें कन्फ्युजन आहा तें बेगीन क्लियर जाता तें बरें। तशें पळोवंक गेलें जाल्यार वी आर ऑलरेडी लेट। एवरीथींग शूड हॅव बीन येस्टरडे, नॉट अबाउट टुमोरो, इट्स अबाउट येस्टरडे। ऑलरेडी लेट जाल्लें आहा, सो आतां कॅन्डिडेटूय बरो आसपाक जाय आनीक ते आंगान फोर्स आसपाक जाय कॅन्डिडेटाक, ना जाल्यार पावचना। सावथ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा ती बरी व्हडली आनीक पयलींचे भशेन खबरो ना त्यो की सिंबॉल असो घालो आनी एक पोस्टर घालें। आनी एक दुसरें आहा, हांगा फातोर्डा मतदारसंघान हांव पोस्टरां पळयतां आरजीची आनी सरकाराक हांव ओपन कॉल आवट करतां, ही पोस्टरांचेर एक्शन जावंक जाय आनी डिफेसमेंट ऑफ पब्लीक प्रॉपर्टी। इलेसांवां येतलीं, इलेसांवां वतलीं। आमी हे रस्ते, पब्लीक स्पेसीस इवॉल्व आनी डिवेलप करपाक आमी खूब तोकस घेतात। ओके, इलेक्शन आयलें आनी तांकां स्टॅन्सील मारलें। लास्ट टायम आम आदमी पार्टीन स्टॅन्सिलां मारिल्लीं परमनंट आनी सगळ्यांच्यो लोकांच्यो वणट्यो पेड्ड्यार केल्यो। आतां आनी पोस्टरां स्टार्ट केलें, आतां आनी कोण येतलो आनी कितें स्टार्ट करतलो हें आमच्या फातोर्डान खपचें ना आनी दर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन घेना हाजेर अंडर डिफेसमेंट ऑफ पब्लीक प्रॉपर्टी। हांव तांचेर कंप्लेन घालची पडटली चीफ सेक्रेटरी कडेन नाल्यार विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन। वाय दॅट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट वर्किंग।